Janawan prati tau tena Ami Jesu oslogie Tiu am soba Tu mo soba Tiu am soba Tu mo chiboy Jesu am soba Ali ami Jesu oslogie बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं मोगाळ बामडीनो आमी साद्या काळान भितर सरल्यो आनी आज मंगळार देखून आमी इतली सोगोट जाणां ह्या देव मंदिरांत आयल्यान बायग्योंत आंतोनीक मान दिवंक आनी ताचे मुखार आमच्यो विणवण्यो जावं खासगी विणवण्यो जावं कुटुंबीक विणवण्यो जावं आमच्या वावराचे सुवाते वेल्यो आनी हेर आमच्यो सांडलेल्यो वस्तू आमचे भाटांबेसांचे प्रोश्ट आमची नोकरी जावं जिविताचो फुडारी आनी हे भशेन आदी जायती जाण आज आपलो लग्नाचो वार्षिक दीस समोरमतात जावं 1 वर्स व 12 वर्सां जायती जाण आपलो वाडदीस समोरमतात तांकां सगल्यांक ह्या वेळार ह्या मिसान घालून तांचे पासत आमची मागणी उबारुया बायग्योंत आंतोनीचे विणवणेन तांचेर सगल्यांचेर देवान आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतो म्हूण अदीक करून जीं कोण पिडेंत आसात तरेक तरेच्यो पिडा जावं थायरॉयड जावं कांकराची पिडा जावं लुतेची पिडा कातीची पिडा सोरेझीस आनी असलीं जायतीं जाण येतात जायतीं जाण आपल्या भुरग्यां पासत मागतात भुरगे वायट रस्त्यार पावल्यात तांकांय घालुया आनी हे भशेन ही मिसाची भेट फोडादीक करूंक आमची पातकां उडकून घेवया आनी देवा लागीं काकलूट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं प्रार्थुया चलो भुरग्यां पासत मागूंक भुरगीं पासार जाल्यात आनी ती ह्या दिसांनी एडमिशनाक भोंवतात जायत्यो कडेन हांगा ना जाल्यार थंय तांचेय पासत मागुया आनी तांच्या आवय बापाय पासत जे भुरग्यांच्या काळजा मनांत आसा तेंच आवय बापायन ओळखून घेवंक आनी त्या प्रमाणे तांकां शिकपा खातीर मार्गदर्शन दिवंक ह्या मिसाचे इतेसांव देवाक आर्गां दिवन भेटयता जोवन आनी आनरिता फेर्नांदीस तांचे पासत करीत भाशेन मागुया आनी आमची खासगी इतेसांवां देवा मुखार बायगोंत आंतोनीचे मजतीन उबारुया सर्वेस्परा सासणांच्या देवा तुवें लिशबोवाच्या बायगोंत आंतोनीक खोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून
जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. बागयोन शाकोबाचे चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, झुजां आनी झगडी तुमचे मदें खंय थान उपजतात? तुमचेच भितर झूज करतात त्या वोंडावण्या थान न्हय? तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमी जोडूंक पावनात तेन्ना तुमी तुमचे मदें झगडी आनी झुजां करतात. तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात. तुमी मागतात आनी तरी तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या वोंडावण्या फाटल्यान हें वगडावंक वायटव्या मनान तुमी मागतात. ओ विस्वासी मनशांनो, ह्या संवसाराची इश्टागत म्हणल्यार देवाची दुस्मानकाय म्हूण तुमी नकळोत? तर संवसाराचो इश्ट जावंक सोदता तो देवाचो दुस्मान जाता. देवान आमचे भितर ठिकाण करूंक आत्मो घाला. तो आमच्या मोगाक प्रेम आशेन ओद्रेकता अशें पवित्र पुस्तक सांगता. तें बेश्टें दिसता तुमकां? तरूय तो ओदीक उदारपणान आमकां कुरपा दिता. देखून अशें बरयलोलें आसा, देव गर्विश्टांक जळटा आनी खालत्यांक आपलें बलेपण दाखयता. अशें तर देवा मुखार खालती जायात करात. तुमची दुर्दशा पळोवन खोंती बरी जायात आनी रडात. आसचे सुवातेर रडात आनी खुशाल आसचे सुवातेर दूख करात. सर्वेस्परा मुखार खालती जायात आनी तो तुमकां वयर काडटलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. पारव्याची पाखां जर म्हाका दिल्ली, हांव उडून वेतो आनी सुवस रावतो. पयस पयस पळोवन वेतो आनी ओरोण्यान बिराड करतो. जबाब, सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. उपरासलेल्या खोर वाऱ्यांतलो आनी वादळांतलो दाव दावी आसोर सोदून काडटो. त्यो कातरून उडय दोनया, म्हज्या दुस्मनाच्यो फटकिऱ्यो जिबो. जबाब, सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. शारांत फकत जबरदस्ती आनी झगडी. शाराच्या कोट्टां दुर्गां वयल्यान दीस रात तेलून फिरतात. जबाब, सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. सुगुणी मनशांक तो कधीच पडूंक हालूंक दिवचो ना. जबाब, सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. दुसरी खंयचीच वडवीक मागिना हांव म्हाका. जेजू, तुजो खरी सगळी म्हजी आशा.
तुजे खातीर खुर्सार मेला म्हाका संवसार, तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेला खुर्सार. Sui sorves morat, sui sui, sui sorves morat, sui sorves morat, sui sui, sui sorves morat. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. थंयसरलो भायर सरून जेजू आनी ताचे शीस गालिल्यांतल्यान वेताले. पूण हें कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालतले आनी ताका जिवेशी मारतोच 3 दिसांनी उपरांत तो पुनर्जिवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी तांचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफारनावांत पावले आनी घरा येतूच ताणें ताचे कडेन विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगीच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन ते वाद विवाद करताले. मागीर तो बसलो आनी 12 जाणांक आपोवन ताणें ताका सांगलें, कोणाक पयलो जावची कुशी आसत जाल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो जावचो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. उपरांत एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मोदेकोत उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां म्हळें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाकाच न्हय पूण म्हाका पाठयला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ भावमडीनो, पोत्तून आमकां मार्कूचें शुभ वर्तमान सुरू जालां. 7व्या सातोळ्यांत आमी आसां आनी मार्कूस दुसरे फावट आपल्या 12 जाणांक, शीस सगळे 12 जाण फकत जेजूचे लागशिल्ले पाटलावदार, तांकां शिकोवन दिता आनी तांकां उगटेपणी सांगता आपल्या कश्टां मरणाची खबर. पूण तांकां ती समजना, कित्याक तांच्या मतींत आसा ओ मिसियस, ओ जैत व्हरतलो आनी सगळ्याक जैत दितलो. ही आनी कितें कश्टांची खबर सांगता, मरणाची खबर सांगता, पुनर्जिवनपणाची खबर सांगता, समजना ताका. आनी बरोच भर ते उलयताले कोण व्हडलो जातलो तो. हांचे मदें जेजू संबोवन दाखयता, म्हणजे तूं व्हडलो जावंक सोदताय जाल्यार तुवें कश्ट व्हरूंक जाय. व्हडपण तुका मेळना कश्टां विडे. कश्ट तुज्या जिवितांत ना तूं व्हड जायना. ही शिकोवण मागीर जेजू तांकां घरा पावतूच दिता. तांकां बसयले आनी तांकां ही शिकोवण ताणें दिली. विचारलें तांचे कडेन, तुमी कसली भासाभास करतल्यात? कित्याक ते रावतालेत व्हडपण. हो जेजू म्हणटात तो मेसियस आनी आमकां व्हडपण मेवतलें ताचे वांगडा. हें जेजून पारकिलें आनी जेजू ताचे वयर शिकोवन दिता आनी तो तांकां सांगता, कोणाक पयलो जावची खुशी आसत जाल्यार ताणें सगळ्यां परस निमाणो जावचो
आनीक सगल्यांचो चाकोर जावचो. बायगेवन पावलू फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा जेजू गुलाम जालो. चाकोर एक उतर आनी गुलाम दुसरें. चाकोर म्हणजे जो सेवा कोत्ता तो चाकोर. आमच्या घरांतूय चाकोर आसतात. पूण गुलाम म्हणटात ते तांकां सुरक्षा ना, तांकां स्वतंत्रताय ना, ते मोनजाती भाशेन. तांकां लोक गुलामांक मोनजात कशी लेखतालो. जायतो वावर तांचे कडल्यान करून घेतालो. तांकां तांचो स्वताचो मान दिनासलो, तांकां जेवण दिनासलो, तांकां न्हेसोण दिनासलो. गुलाम. आनी जेजू म्हणटा गुलाम जावप चाकोरुच्याचो पूत म्हणटा. माताळो आदल्या करारांत लेगून ताका दिल्लो मनशाचो पूत. म्हणजे आपूण मनशाचो पूत, आपूण सादो, आपूण निमाणो, आपूण तुमचो चाकोर अशें सांगूंक सोदता. आनी एक भुरग्याची तो देख तांकां दिवंक सोदता. भुरगो सादो, भुरगो निरपराधी. भुरग्याच्या मनांत व्हडविकेचें कांय ना. भुरगो आपणाक दिसता ते भाशेन भोंवता वागता. आनी देखूनच तो म्हणटा भितोल्यान आमकां तर व्हड जावपाची. भितोल्ली ती इंग्लीश भाशेन म्हणटा इट्स व्हेरी सटल, व्हेरी सटल. भितोल्यान आमचें शिजता व्हडलीं जावंक. भितोल्यान आमचें शिजता दुसऱ्यांचें लक्ष घेवंक, टू बी एट द सेंटर एंड लायमलायट. हांव व्हडलो, दुसरीं म्हजे फुड्यांत उपकारूं नात. पूण हे भितोल्यान आहा. भायल्यान आमी ल्हान म्हूण दाखयता, भायल्यान आमी सादी म्हूण दाखयता, भायल्यान आमी निश्पापी म्हूण दाखयता. पूण भितोल्यान आमचो आवंडो व्हडली जावंक, आतेंसांव घेवंक म्हणटात, दुसऱ्यांचें लक्ष मानून घेवंक. हें भितोल्यान हें सगल्यांक आहा. बारांकूच न्हय पूण आमकांय आहा. आमचें तें भितोल्यान आमी दांपडें उडयता ताचेर. तें तितलें गमना आमचें. पूण भितोल्यान सगल्या मनशांक व्हडलें जावपाची आनी आडगां आडगां करून लेगून व्हड जावपाची खुशी आहा. आडगां आडगां करून म्हणजे निती वाटेंतल्यान न्हय, अनीत करून, दुसऱ्यांक माडोवन, दुसऱ्यांचेर उबे रावन आमी तशें कोत्ता. आनी आयच्या काळार अदीक, आदल्या काळार लोक नेणार आसलो आनी ल्हानवीकपणान जियेतालो. हाचें पयलें वाचप बायगोन जाकोब तें सांगता. ल्हान जायात, कालती जायात. कालतीकायेचीं मनशां जालीं देव तुमकां वयर काडटलो म्हणटा तो. म्हणजे व्हडपण सुद्दां ना. आनी आदीं ल्हानपणान, आतां ल्हानूच आसतना आमकां व्हडपण जाय, धाकटुलींच आसतना बरें तें. पूण दुसऱ्याक माडोवन, अनीत करून, फटोवन, नाळ बुदी करून न्हय. तुका देवान गूण दिल्यात तेच गूण घेवन तूं वयर सर. पूण दुसऱ्यांक माडोय नाका आनी दुसऱ्यांक कुशीन उडय नाका. सगल्या वस्तूंत हांव पयलो, दुसरें निमाणें ना. जेजूची शिकोवणूच पोत्ती शिकोवण. म्हणजे ल्हान जाव, निमाणो राव, चाकोर जाव, ही जेजूची शिकोवण. आनी ताणें शिकोवणूच दिली ना, आपल्या जिवितांत ताणें कास दाखयलें. सदांच ल्हानविकायेन रावलो, सदांच निमाणो जालो. जल्मत आसतना लेगून गोरवाच्या गोठ्यान जल्मलो. इतलो ल्हान खालतो जालो. देखून बायगून पावलो म्हणटा ल्हान जावन लीन जालो. असलो आमचो जेजू, तो आमकां हे भाशेन जिवंक आपयता. बायगून सांतांतोनीची भक्ती करूंक आमी आयल्या तेन्ना सांतांतोन असलो सादो, खालतो, चाकोर. आपणाचे गूण केन्नाच दाखयनासलो. सांगतात, इस्तोर सांगता ताची की सगले न्हिदूंक गेल्या उपरांत येल्लो इतलो व्हडलो हुशार तकलेचो गिन्यानी तो. भितर कुजनांत वचून रातचो सगल्यो आपल्या मोठ भाशांच्यो बोश्यो धुतालो. कित्याक ते बोश्यो धुवपाचे दुसरेच चाकता. रातचो वचून बोश्यो धुल्यो, आख्खे कुजीन साफ केलें. हे भाशेन ल्हान जालो. आनी जेन्ना ताच्या वडिलांक ताची नाटकाय जाली, तो मिलाग्री कोत्ता,
ताका बंद करूंक सोदी बंद केलो ताका उगी रावलो भितर रावलो ताचो वडील तो टाकलो ओ खरेंच भाग्यवंत कोण विचारूंक येतलो पयलो ताका म्हणटलो यो हांव तुका मिलाग करून साल्वार कोता मागीर हांव विचारूंक वेता वडिला कडेन ना तिवूय मिलाग सस्पेन्स करप म्हळ्यार मिलाग आनी मागीर दुसरी मिलाग ताका साल्वार केलें तें आनी ते पासत वडिलान ताची बंदी घातलेली ती काडली कित्याक ताचे काल्तिकायेक लागून चाकोर कसो जियेलो आनी तें ड्रेस मोटवाशांचें ब्रावन ड्रेस घालतात ते मोटवाशी केन्ना केन्नाय हांवें एकल्या कडेन विचारलें तो मोटवाशी जाला अरे तूं मोटवाशी जालो आमचे दिवसिजान पाद्री मदें येवंक ना ना फादर आपणाक तें ब्रावन ड्रेस बरें लागलें तुमी सदांच वायट घालतात न्हू सदांचें जालां ब्रावन दुसरेंच तें वायट ब्रावन बरें लागलें आनी ब्रावन तें ड्रेस पळोवन हांव गेलो देव पळय कशे भाशेन आपोवणी दिता पूण तें ब्रावन ड्रेस फ्रांसीस ते आसिजीन विचून काडलें विथ अ हूड ताका एक कापुच्चो आहा तो ताका कापुच्चो म्हणटात हूड आनी तें ड्रेस कोणाचें गार्डनराचें गार्डनर काम करता आसतना ब्रावन घाली कित्याक धवें घाल्यार मेळ जातलें ब्रावन घाल्यार तें मेळ्ळ्यार लगून दिसना आनी जायती जाण तसले ड्रेस घालतात ड्रेसाक मागीर वास मारता कित्याक तें धुयनात मागीर सो ब्रावन म्हणजे गार्डनराचें ड्रेस आनी असलें ड्रेस घालून तो ल्हान जालो तांचो पात्रून तो आंतोनींचो बैगोंद आंतोनींचो पात्रून सो ताणें तर असलें ड्रेस घातलें तेवूय आनी तुमी केन्नाय पळोवंक जाय सांत आंतोनींचो कोडदांव ब्रावन ड्रेसाक मोदें आहा हेरांचो फ्रांसिस्कानाचो सायडीक आहा पूण ताचो मोदें आहा हाचेरूच ते सगळे स्टॅच्यूज पळय आहात बैगोंद आंतोनीचे आतां आमचे सोवेनीर रुमांत आहात ते सारके करूंक ना ताचे सायडीक आहात ते दुसरे ते कापुचीन पूण फ्रांसिस्कान मोदें आसता म्हणजे हे ड्रेसाची ओड तुमकां दिता गमल्यार बरें सारको सांत आंतोन आमचो सांत आंतोन ताचें मोदें आहा हांवें करूंक लायला तोय सांत आंतोन मोदें दवरलाय कित्याक हें जाणा जाल्यार बरें आमी नको ती ड्रेसाचो ओर्त नको बैगोंद आंतोनीचो तो कसो न्हेसता तेवूय नको हे सगळे स्टॅच्यू करतात तेवूय नको ते पासत तें ब्रावन ड्रेस सेवेचें ड्रेस चाकराचें ड्रेस गार्डनराचें ड्रेस म्हणजे भायल्यान लेगून ल्हान जावप हें बैगोंद आंतोनीचें धोरण जालें आज आमी तर आमकां आयल्या जाल्यार आमच्या घरांत ल्हानविकाय आपणावया आमी तर व्हडपणान जियेलीं घोव आनी बायल व्हडपणान जियेलीं घोव म्हणटा हांव व्हडलो बायल म्हणटा आपूण व्हडली कांय जावचें ना पयलें वाचप बैगोंद जाकोबाचें आमकां सांगता खालतो जाव ल्हान जाव देव तुका वयर काडटलो दोगांयनी तर आपण व्हडली म्हणलें फामील काबार जाली ल्हानविकाय आनी आवय बापायन भुरग्यांच्या काळजांत घालूंक जाय ल्हान जावंक एकामेकाची सेवा करूंक निमाणी जावंक न्हय आनी हे भाशेन सादो जाल्यार सादो सारको सादो पेत्सो दी पाने म्हणजे वो उंड्याचो कुडको म्हणटात ती बरी बरी म्हणणी तांची पेत्सो दी पाने एलुये पेत्सो दी पाने तो सादो तें सादेपण ह्या उंड्या उदेशी आमकां मेवतलें ह्या उंड्यांत आहा तो देव सादेपणान येता आनी थंयच्यान आमच्या काळजांत रीग घेता आनी आमकांय सादीक कोता हेंच तेणें आमकां सगल्यांक आयचेच सांगा एकवटलेल्यांक कोतकोत्यान मागून घेवया सगलीं उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा मर्यान बैगोंद आंतोनीचे विनोनीन उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखीन आनी शिकवणेन
जेजूचे गोवाय जावंक तांकां देवाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी एकामेकाच्या मोगान जीव कुरपा आनी बळ देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. ह्या मिसा बलिदानांत जोबन आनी आंद्रित्त फेर्नांदीश आनी आपले इंतेसांव भेटयला. दोनिया देवान भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन तांचेर सुभम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. हे आमचे ऑनलायन मीस आख्ख्या संवसाराक वेता आनी लोक हे वेळार ते आयकता. जायत्या सुवातांनी सांगतात ती हांगा येवन ऑनलायन मीस आयकून आमी कितें मागलोलें तें आमकां मेवलां आनी मुद्दम येतात दिन वासून. तर ऑनलायन मीस पळय आयकता आख्ख्या संवसाराक तांचे पासत मागुया आनी तांच्योय गरजो हांगा घालुया. कित्याक बायगोंत आंतोनीक तांच्यो गरजो तांकां पुऱ्यो केल्यात. सो आयजूय तांचेय घालुया आनी आमचीं ते साव ओगेपणान आमी बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार घालुया. गायन करुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. बापा मोगडा बायगोंत आंतोनीचे विणवणेन तुजे मुखार आमी जायती आमची मागणी आवंडे आनी विणवण्यो उबारल्यात. त्यो तूं स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक ल्हानविकायेन भरून तुज्या पुताची पाटलावदारां कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C25 पेज 39.
भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण म्हाका हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या अनाके भवीत सगळेच्या देवा सर्वेस बोल मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा आमचे खातीर गरीब आनी ल्हान जाल्ल्या तुज्या एकल्याच आंकवार पुताच्या मोगाचें बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. बायग्योंत आंतुनीचे विणवणेन आनी ह्या बलिदानांच्या बोळान मोठभाशी बेसाक आपयल्या आमच्या भाव भयणींक विस्वाशीपणान जिवंक आपले जिणेचें मोगाचें बलिदान करूंक कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपचोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोळ आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे दावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या स्वाम्या वरवीं पवित्र आत्म्यांचे शक्तीन सौर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंतीतान ओस्तोमतेक प्रियान तुका एक निर्मोट भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खावतेपणी आमी हें मागणें कोत्ता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो पोरादीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें आपल्या हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या दोरदूतांक दिवून म्हळी, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco good por gotuya. Gesù melo, Gesù ci vonzala. Gesù melo, Gesù ci vonzala. Gesù novia, yedolo. Gesù novia, yedolo. बापा, आमची सोडवणी पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कोश्टां मोरणांचो, ताच्या अनदबरीत पुनर्जिवंतपणांचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका भेटयता. जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रोगतान पुसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बो बायगोंत आंकवार मारयेच्या तुज्या बायगोवन दोरदूतांच्या आनी वैभवी रोगसाक्षींच्या बायगोंत आंतोनींच्या आनी समेस भोक्तांच्या सांगता तुवें विंचून काडलोल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेवतलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे उदेशी सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसिस्क आमच्या पाप सायबाच्या आनी फिलीप आमच्या बिस्पाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या समेस बिस्पां आनी दोर मुण्यारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेली सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजेर आयच्या दिसाक तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाचेर तुजी दयाळ नदर घाल म्हूण मागता. कोणवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेलोल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन त्या संवसाराक कोंतरलोल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सासणांक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सौर पदवीदार बापा सौर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन हात जोडून तीर घेवन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालनीन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ चोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाची संसाराचे पाप कटले आमची काकूत देवाची श्री संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर देवाची श्री संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो खालतो चाकोर संवसाराचें पाप काडटा तो आनी आमकां कालतिकायेन भरता तो ताच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आनी कालतिकायेन आमी वागतलीं आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजी दोरयोच्या म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone who is non-Catholic, people of other faith, and people who do not believe in God, please do not come forward and join the line with your open hands to receive the sacred body of Christ. Kushi monanchi kongori, korec bagi, sorgi cheras korec stace, Kushi monanchi kongori, korec bagi, sorgi cheras korec stace. Kalsaci con tu locati, corec spaghi, pritvice nas corec staci, Kalsaci con tu locati, corec spaghi, pritvice nas corec staci. Kushi monanchi kongori, korec bagi, sorgi cheras korec stace, Kushi monanchi kongori, korec bagi, sorgi cheras korec stace. Kushi monanchi kongori, korec bagi, sorgi cheras korec stace, Kushi monanchi kongori, korec bagi, sorgi cheras korec stace.
चिकोन रुदोन कोता Korens vagi Tanka busvon korens melda Kushi monachi kon gori Korens vagi Surgi cheras korens tache Kushi monachi kon gori Korens vagi Surgi cheras korens tache Korens tache उभी राहूया प्रार्थूया सूर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगळ्या काळजान दिन वाचता हातून आमच्या भोगता वरी सगळ्या वस्तूं परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय हें आमचे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सुरविश्वोर तुमचे सवे आसूं सूर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरो आशान हांवूय तुज्या फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालते पडी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दौरून दुता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी
देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. बेग्यो तातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळटीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें बायग्योत आंतुनीच्या मुखार घाल. ओर चोरेंच्या बागयोंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मोजोतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेले हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. आमचें त्रेजेनाचें सुरू जाता. आदींच फुडेंच तुमकां सांगता. 3 तारखेर सुरू जाता आनी 16 तारखेर फेस्त. पयले मीस 5:30 जातले आनी मागीर उरलेली मिसां तुमी जाणात मागीर तुमकां आमी येता त्या मंगळारा दीस सगलो कार्यक्रम सांगतले. पूण आदींच फुडें कित्याक घोडये फुडल्या मंगळाराक येना त्या लोकांक लागून आयजूच सांगता. 3 तारखेर त्रेजेन सोमारा दीस फुडल्या म्हयन्याच्या जुनाचे सुरू जातले 16वेर परब. Santa tu